गोयची CZMP फायनल नासतना शेकांक परवानग्यो कश्यो दितात काय म्हूण प्रश्न उपस्थित करून NGTन सरकाराचे 2019-22 धोरणूच स्टे केल्ले. त्या उपरांत सरकारी सुवातीवेल्या शेकवाल्यांबरोबर प्रायव्हेट शेकवाल्यांचे हुमकळिल्ले. टुरिझमाच्या सुवातीवेले शेकवाले हायकोर्टात गेल्या उपरांत प्रायव्हेट शेक आणि हट ओनर्सवाल्यांची संघटना हायकोर्टात गेली. GCZMA खासगी सुवातींनी शेकांचे अर्ज घेवंक तयार ना म्हूण तांणी हायकोर्टात सांगले. GCZMAचे हाऊस एक्सपर्ट कमिटीन खंय सायट इन्स्पेक्शन आदींच केल्ले. कमिटीन अजून आपलो रिपोर्ट GCZMAक दिवंक ना. पर्यटन सीझन सुरू जाल्ल्यान कळाव करिनासतना शेक क्लियर करचे म्हूण तांची मागणी. बीच शेक पॉलिसी 2019-22 स्टे करपाचो NGTचो आदेश हायकोर्टान आदींच रद्द केला. हाचेर जाप दितना ॲडव्होकेट जनरलान सांगले ते अशें. GCZMA कमिटीचो कार्यकाळ ऑक्टोबरात सोंपता. ताका लागून फिक्स तारीख दिवंक शकना. GCZMAच्या हाऊस एक्सपर्ट कमिटीचो रिपोर्ट नव्या कमिटी मुखार दवरतले. GCZMA प्रायव्हेट शेकवाल्यांचे अर्ज घेवंक सुरू करतली. नेम आनी कायद्यांक धरून तांच्या अर्जांचेर निर्णय जातलो. हायकोर्टान केस नोव्हेंबराच्या दुसऱ्या सप्तकात दवरल्या. परिस्थिती पळयल्यार नवी GCZMA अर्ज हाताळी मेरेन प्रायव्हेट शेकवाले हुमकळ्ळे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि तुकाराम मराठे.